माथेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 16 ओळी 1 ते 28. फारिजेव आणि सादुकी खुणा मागतात. फारिजेव आणि सादुकी ताचेशी आयले आणि ताची परीक्षा करूंक आपणाक स्वर्गावेली एक खुणा दाखय म्हूण ताचे कडेन मागूंक लागले. ताणें असो परतीपाळ केलो. सांज जातोच तुमी अशें म्हणटात, मळब तांबडे लाल आसा म्हणटोच आयज शितोळाय आसतली. आनी सकाळीं तुमी म्हणटात, मळब तामसार जाला, मळबोट आसा, आयज मोड आसतलें. म्हणटोच मळबाचें रूप तुमी वळखूंक जाणत, पूण ह्या काळाच्यो खुणा मात तुमच्यान वळखूंक जायना. ही आतांची खोटी आनी भावार्थ नासलेली पिणगा खुणा मागता. पूण जोनासाचे खुणे भायर देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना. आनी तांकां थंयच सांडून तो गेलो. फारिजेवांची आनी सादुकींची फूग. शीस दर्याचे पेलेतोडी येताना उंडे हाडूंक विसरलोले. जेजून तांकां सांगलें, पळयात, फारिजेवांचे आनी सादुकींचे फुगी विशीं चोत्रायेन चलात. आनी ते आपणा मदें म्हणूंक लागले, आमी उंडे हाडूंक ना देखून तो अशें म्हणटा. ते समजून जेजून म्हणलें, उंडे हाडूंक नात म्हूण तुमी तुमचे मदें कित्याक उलयतात? तुमचो भावार्थ खंय आसा? अजून पर्यंत समजूंक नात तुमी? 5 उंडे 5,000 दादल्यांक पावयले आनी कितल्यो फांटल्यो तुमी भरून काडल्यो, हाचो तुमकां उगडास ना? तशेंच 7 उंडे 4,000 दादल्यांक पावयले आनी कितले कोरुंड तुमी भरून काडले, तांचोय बी तुमकां उगडास ना? फारिजेवांचे आनी सादुकींचे फुगी विशीं चोत्रायेन चलात. अशें हांवें म्हणलें तें उंड्या संबंदी न्हय म्हूण तुमी कशें समजलें नात तर? तेन्ना उंड्याचे फुगी विशीं न्हय, पूण फारिजेवांचे आनी सादुकींचे शिकवणे विशीं चोत्रायेन चलात अशें ताणें म्हणलोलें म्हूण ते समजले. जेजू विशीं पेद्रूची गोवायकी. पेद्रू विशीं जेजूची भासावणी. फिलिपाच्या सेजारियाच्या प्रांतांत पावतोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण दवरतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां जुआंव बातिस्त, कोण कोण एलिजा, दुसरीं कोण कोण जेरेमियास हो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रो असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, सिमांव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगतामासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणगे खडप, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों, आनी तिचेर जैत व्हरूंक यमकोंडाक लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका स्वर्गींच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. ज्या कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी, ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी ज्या कित्याक संवसारांत तूं वय म्हणशी, ताका स्वर्गार देव वय म्हणटलो. मागीर आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक ताणें शिसांक खोर आज्ञा दिली. आपल्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा विशीं जेजूचें पयलें भाकीत. तेन्ना थावन जेजू आपल्या शिसांक स्पश्ट सांगूंक लागलो, देवाचे खुशे प्रमाणे हांव जेरुसल्याक वेचो आसां. जाणट्याच्या, मुखेल याज्ञिकांच्या आनी धर्मशास्त्रांच्या हातांतलें हांवें जायतें सोंसचें आसा. ते म्हाका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव म्हाका पुनर्जिवंत करतलो. तेन्ना ताका खुशीन व्हरून पेद्रू असो ताका बेश्टावंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें देव तुका केन्नाच निर्मिना जावं. आनी ताणें पळोवन पेद्रूक सांगलें, म्हजे मुखावेलो वच सयताना, हांव आदळून पडूंक म्हजे वाटेर उबो जाल्लो फातर तूं, कित्याक तुजें चिंतप मनशाचें तें देवाचें न्हय. जेजूचो पाटलाव करची खरी वाट. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें,
कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जाल्यार तांणी आपणाचेच खुशेची वाट सोडची, आपलो खुरीच उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक जीं कोण आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात तीं आपलो जीव होगडायतलीं, पूण जीं कोण म्हजे खातीर आपलो जीव होगडायतात तीं आपलो जीव सांबाळून दवरतलीं. तर सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापाचे मोहिमेन येतलो आनी तेन्ना जोण एकल्याक आपल्या करण्या प्रमाणे इनाम दितलो. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हांगा आसात तांतलीं कांय जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळोवचे आदीं मोरचीं नात.